बुधवारा म्हापशा हांगासर गांधी सर्कलाच्या नूतनीकरणाचे उक्तावण उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार भाजपाचे पदाधिकारी आणि हेर मानेस्तू हजर आसले। आरडेक्स खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। नॉर्मलायझेशन जावपाक सकाळचें तें म्हणून म्हाका ठामपणे आश्वासन असिस्टंट इंजिनियरान दिलें आनी चीफ इंजिनियर PWDPC विवेक पार्शेकर ताणें सांगलें म्हाका की आमच्यान उदक धाडलें आमी पावपाक टायम लागता, भरपूर उदक येतलें। म्हापशेन सादारण 20 MLD उदक पावपाक जाय जाल्यार म्हापशेकारांक सारकें पूर्ण पाणी पावता सगळे कडेन। आनी तें मातशें कमी जालें की ना थोडे टेल एंड आहा पळय ते कमी पडटात। म्हाका दिसता फुडल्या 2 दिसांक नॉर्मलायज जावपाक जाय सगळें। आमच्या माननीय उपमुख्यमंत्री तसेच आमचे गोंय राज्याचे WRD मिनिस्टर यांच्या हस्ते जे सुशोभित केल्ले गांधी चौक जे आम्ही CSR म्हणजे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर कॉस्मे कॉस्सायन असोसिएट्स ह्या कंपनीन ते फुली स्पॉन्सर्ड केल्ले। ऑलमोस्ट 18.5 लाखाचो खर्च तेंच्यांनी केला आणि तितून एक म्हापसा आमी पणजेच्यान किंवा परराच्यान म्हापसा येताना जो एंट्री पॉयंट आसा गांधी चौक ताका एक नवें स्वरूप आणि सारकें वेल इल्युमिनेटेड ताका लँडस्केपींग आसा। आणि मुख्य म्हणजे आमकां 2 ऑक्टोबराक आमकां अडचण येताली तेन्ना आमी गांधी जयंती थंय मनयताले तेन्ना कितें तरी एक लॅडर किंवा ते घोडो बी घेवन ते हार घालचो पडटालो। आतां डिझायन करता आसतना आमी अशा पद्दतीन तें डिझायन केलां। पुष्कर म्हणून लँडस्केप कन्सल्टंट तेणें बऱ्या पद्दतीन तेचो आराखडो केल्लो आणि अशा पद्दतीन म्हापशाची शान वाडोवपी अशें गांधी चौक नव्या साजान आज आमी लोकार्पण केला। तशेंच उपमुख्यमंत्र्यान इच्छा प्रगट केली की लोहिया गार्डनचें काम जे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 85 to 90% कंप्लीट जाल्लें, पण थोडें काम शिल्लक आसा म्हणून आज आमी तेचें घाईघाईन उद्घाटन करचें न्हू अशें ठरयलें। पण तेच्या कामाची जी प्रोग्रेस आसा ती पळोवच्या खातीर तेंची आज हांगा आमी एक विजीट घडोवन हाडली। म्हणजे ग्रीनरी अजून ग्रीनरी हांगा दिसूंक ना आनी हेचें म्हत्व म्हणजे सकाळचे जॉगिंग करपाक वॉकिंग ट्रॅक आहा, धाकट्या भुरग्यांक लागून फाटल्यान एक तेंचो प्ले ग्रावंड जावं आनी कितें थंयसर एक फॅसिलिटी आहा भुरग्यांक लागून खेळपाक आनी थिएटर एक आहा। दुसरें सिनियर सिटीजन आहा तांकां बसपाक लागून बसून गजाली बी करपाक स्पेशल ते सायडीक एक बसपाचें सिटींग अरेंजमेंट केल्ली आसा। जे हांगा बॅडमिंटन कोर्ट आहा तो हेच्या पयलीं आसलो पण आतां सगळे हितून तो सुविधा ताका आसा आनी लायटी ताका येवपाच्यो आहा। तेचो बाकीचे ब्रँचीस बी सगळे येयल्ले आहा। बऱ्या पैकी एक टॉयलेट फॅसिलिटीज ती वाडयल्ली आहा।